आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष विनय भाई अध्यक्षान म्हाका सांगलें आपूण सावड्ड्या निवडणुकी उबी रावता हांव हॅपी पूण हे सुदिनाक गरज ना न्ही तेजी कापासता तेणें रिजायन जावन दाखोवचें तेजी कापासता जाल्यार तेणें रिजायन जावन दाखोवचें मडके मतदारसंघाक विनयान जावन आपूण मडकय रावता पूण हांव म्हाज्या मतदारसंघाक उलयता न्ही तो दुसऱ्या मतदारसंघाक येवपाक इंटरफियर जावपाक ताका कांय गट्स ना आयज पळय आयज लोकसभे इलेक्शनाक जवळ जवळ 15,200 मतां भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेटा पडलेली आसा लोकसभा इलेक्शनाक सो फाल्यां सुदीर पांडे जाल्यार आयज मडकय मतदारसंघाक जवळ जवळ 1,200 मत लीड भारतीय जनता पार्टी मडकय मतदारसंघ कॉन्स्टिट्युएन्सी सो फाल्यां आज शिरोड्या 4,000 लीड भारतीय जनता पार्टी शिरोडे कॉन्स्टिट्युएन्सी मागीर खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी हेडे आसा सेकंड प्रायज ना म्हणून सांगता ताका आतां सो फाल्यां समज तूं सुदीन कॉन्टेस्ट करूंक जाय तुमी शेणूंक शकता ताका 100% डेफिनेटली आज जी भारतीय जनता पार्टीची लीड जी आसा खासदार इलेक्शनाक 1,200 आमी ती 5,000 पावोवंक शकता लोक तेजे बरोबर ना पयलीं तो हुकुमशाही करतालो ही लोकशाही लोक ना तेजे बरोबर कळटलें परतून तो आतां इलेक्शनाक 3 वर्सांनी येतलो आतांय ताका आमच्या अध्यक्षान सांगलां तूं फाल्यां रिजायन जा आपूण कॉन्टेस्ट करचो म्हणून डेफिनेटली मडकय देखून तुमी शेणूंक शकता ताका भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ताका मडकय शेणूंक शकता दुसरी पार्टी काँग्रेस ताका व्हरूंक शकना जावं बाकीच्यो खंयच्योच पार्टी ताका व्हरूंक शकना फक्त एकूच भारतीय जनता पार्टी मडकय मतदारसंघ MG पार्टी व्हरूंक शकता